भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार। आयज जाणून घेवया शांबुर्गा विशीं। ताका शत्रुमुर्ग, ऑयस्ट्रीच, येमू ह्या नांवांनी वळखतात। ते संवसारांतले सगळ्यांत व्हडले आनी वजनी सुकणे। 2 तरांची शांबुर्गां मेळटात। तांची उंचाय 9 मीटर मेरेन आसता, वजन 150 किलां वयर। ऑस्ट्रेलियांतले येमू शांबरूक 6 फूट उंच, वजन 55 किल। सगळीं शांबरुगां रानांत 45 वर्सां पासून जगतात। 2 पायांच्या प्राण्यां मदीं शांबरूक हे सगळ्यांत वेगान धांवता, वराक 60 मैल। चित्तो सोडल्यार ताची फाट धरपी आनीक कोण नासतले। ते सादारण 5 मीटर उडक्यो मारीत धांवपाक शकता। केन्नाय वराक 73 किलोमीटर वेगान पासून ते धांवता। ताका उडपाक येना। तांच्या पांयांक 2च बोटां असतात, हेर सुकण्यांक 3 ते 4 बोटां। शांबरुगाची तांतयां सगळ्या पक्षां मदीं व्हडलीं। कोमियेची 24 तांतयां एकठांय करतकच शांबरुगाचें एक तांती जातलें। ते 6 इंच लांब आनी 5 इंच डायमिटराचें आसता, वजन 1.5 किल। 3 मिलीमीटर मेरेन ताचें कल्ल जाड आसता। आफ्रिकेंतले आदिवासी लोक ताचो उदक सांठोवपाक पासून उपेग करतात। शांबरूक सहसा कोणा कडेन झगडपाक वचना, पूण ते कांगारू सारकी नेटान खोट मारपाक शकता। ताचे खोटेन शिव पासून मेल्ल्याची उदाहरणां आसात। ते झाडाचो पालो, किटक, ल्हान प्राणी खाता। कांय वेळार खाल्ल्या अन्नाचे कुडके जावचे म्हूण ते मानग्या भशेन ल्हान गुणे खाता। शांबरूक चड करून आफ्रिकेंतल्या सड्यार तशेंच सोमालिया, तांझानिया ह्या देशांनी मेळटा। ऑस्ट्रेलियांतूय ती आसात। सहसा शांबरुगां एकठांय रावतात, 10 ते 12 जाणां मेळून। संकश्ट आयलें काय शांबरूक रेंवेन तकली पुरून ओग्गी रावता। म्हणटकच दुस्मानाक आपूण दिसचें ना अशें ताका दिसता खंय। पूण हो व्हडलो गैरसमज। शांबरूक तशें करिना, पूण तें भियेलें आनी ताका धांवपाक वाट ना जाल्यार तें एका जाग्यार पातळटा, मान जमनीचे समांतर करता। देखून पयसुल्ल्यान ताणें मान रेंवेन फुरल्या कशें दिसता। इमू पोसून ताची तांतयां विकतात। ताचें मांसूय कांय लोक खातात। इमू आनी शांबरुगां मदीं मातसो फरक आसता। तो ताचेकूय मातसो ल्हान। ताच्या पांयांक 3 बोटां आसतात। ताच्या मानेर पिसां आसतात। तर अशें हें शांबरूक। ताचे व्हिडिओ डिस्कवरी एनिमल प्लॅनेटाचेर मुजरत पळयात। बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडले फावट। तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात।